विसवा उपरांत तुमकां येवकार. मिकी पाशेको जीएमसीत एडमीट जाल्यार शेनवारा 4 दीस जाले. ताची भलायकी पयलीं परस बरीच सुदारल्या. आतां फक्त ताका हाय बीपी उरला. शेनवारा सकाळी जीएमसीत ताचेर अल्ट्रासाउंड आनी डॉपलर ह्यो टेस्ट केल्यो. ताचो रिपोर्ट येतकीच ताचेर फुडले उपचार करतले. ज्युनियर अभियंत्याक मारपेट प्रकरणात बुधवारा मिकी पाशेकोक अटक करून कादयेंत घातल्या उपरांत मिकी दुयेंत पडलो. पयलीं ताका चिखली हॉस्पिटलांत आनी मागीर जीएमसीत सीसीयूत घालो. तेन्ना ताका श्वास घेवपाक त्रास जाता, छातयेंत दुखता, हायपरटेन्शन आनी हाय ब्लड प्रेशराचे त्रास जाताले. पयलो दीस ताका ऑक्सिजन लावन दवरिल्लो. सध्या ताची भलायकी बरीच सुदारल्या. ताका आतां फक्त बीपीचो त्रास आसा. ताच्या हाय बीपीचें कारण सोदून काडपा खातीर जीएमसीत सकाळीं ताचेर अल्ट्रासाउंड आनी डॉपलर ह्यो टेस्ट केल्या. ताचे रिपोर्ट अजून येवपाचे आसात अशें जीएमसीचे अधीक्षक दोतोर राजन कुंकळकारान सांगलें. He continues to have a high BP, but his breathlessness has improved, and also his heart rate has improved. So he is being investigated, and today we have done his ultrasound also and Doppler. The report is awaited. हाचे पयलीं JMFCन मिकीक ह्या केसींत दोशी थारायल्लो. मिकीन मागीर मडगांव अतिरिक्त सत्र न्यायालयांत जामिना खातीर अर्ज केल्लो. 2006 वर्सा मिकीन ज्युनियर अभियंत्याक मारपेट केल्ली. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी. मायनिंग स्कॅमाची नैतीक जबाबदारी घेवन मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन राजिनामो दिवचो अशी मागणी भाजपान केल्या. भाजपाच्या राज्य कार्यकारिणीची बसका शेनवारा जाली. ताचे उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत तांणी ही मागणी केली. That Bharatiya Janata Party alleges that the mining scam has flourished under the active patronage and participation of Chief Minister Digambar Kamath and therefore demands that he resign immediately, owning moral responsibility for the mining mess that has brought shame to Goa and done irreparable damage to state psychology. दिगंबर कामत जेन्ना पयल्या इलेक्शनाक पडटालो पळय, पयल्या असेंब्लीक जेन्ना पडटालो पयल्या खेपाक, त्या वेळार पॉलिटिकल फावर घेवपा खातीर ताणें एक मायन लीज त्या वेळार क्लियर केल्ली आसा. म्हणजे दिगंबर कामत, विश्वजीत राणे, सुभाष शिरोडकार आनी बाकीचे अनेक जाण आसा, शेपट्यो कुबा, ह्या सगळ्यांची संपत्ती जी आसा त्या संपत्तीची एक पूर्ण चौकशी ही सीबीआय तर्फे जावंक जाय. म्हणजे मायनीच्यो सगळ्यो भानगडी आपोआप वयर येतल्यो. विश्वजीत राण्यान अश्यो कितल्यो डोनेशनां घेतल्या मायन कंपनी कडच्यान आपल्या 70 युवा मोर्चाक, हाची चौकशी जावपाची गरज आहा. पण हे इन्शुरन्स पळय जे 60,000ची दीस नवी जी घोटाळ्याची तयार केल्या, तो एक नवीन घोटाळो आसा. ताजो जो टेंडर आणि ताजो जो कॉन्ट्रॅक्ट जर ICICI लोंबार्डाकडे वाचला जाल्यार तुमकां कळटलो. सांगता आमकां कोणें चिंता करपाची गरज ना. पब्लीक अकाउंट्स कमिटीचो रिपोर्ट जरी दामलो जाल्यार फुडल्या 7 दिसां भितर भारतीय जनता पक्षाचो रिपोर्ट ह्या बाबतीत डॉक्युमेंटा सकट जाहीर जातलो आनी तो चड स्पेसिफीक आसतलो. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार ओमकार फळारी. भौशीक बांदकाम खात्यान उदकाच्यो टांक्यो वांटपाचे येवजणे खाला गोंयभरांत 5,117 टांक्यो वांटपाचे थारायले. हातूंतल्यो 5,177 टांकयांतल्यो 4,024 टांक्यो भौशीक बांदकाम खात्यान मंत्रिमंडळाच्या मान्यताये पयलींच वांटिल्ल्यो. गोंयभरांतल्यान 16,639 जाणांनी टांकया खातीर केल्ले अर्ज अजून हुमकळटात. ह्यो टांकयो वांटपाक भौशीक बांदकाम खात्यान 3 कोटींची तरतूद केल्या. टांकयो वांटपाच्या येवजणेत भौशीक बांदकाम खात्यान स्कॅम केला असो खर आरोप फातोड्ड्याचो आमदार दामू नायकान विधानसभेत केल्लो. मात मंत्रिमंडळाची मान्यताय घेवच्या पयलींच खात्यान ह्यो टांकयो वांटल्यो. चर्चिल आलेमावन ह्या येवजणेचे नेम करूंक नाशिल्ल्यान दामू नायकान चर्चिलाचेर बरीच टिका केल्ली. म्हापशेचो आमदार फ्रांसीस डिसोजान ह्या विशीं विधानसभेत प्रश्न विचारलो. चर्चिल म्हणटा भौशीक बांदकाम खात्यान गोंयभरांत 5,177 टांकयो वांटल्या. ताका 29.83 लाख खर्च आयलो. मंत्रिमंडळाच्या मान्यताये पयलीं 4,024 टांकयो वांटल्यो. 10 सप्टेंबर 2011 मेरेन 32 मतदारसंघांतल्यान आयिल्ले 16,339 अर्ज अजून मेरेन हुमकळटात. हातूंत चडशे अर्ज न्हावेली, मांद्रे, पेडणे आनी पयलींचे धारगळ मतदारसंघांतल्यान आयल्यात. तशेंच बाणावले आनी हळदोणे मतदारसंघांतले चडशे अर्ज आयल्यात.
उदकाच्या टाकया खातीर न्हावेली मतदारसंघांतल्यान 1998 आयिल्ले अर्ज अजूनय हुमकळटात. तशेंच पेडण्यां 1723, धारगळ 1906, मांद्र्यां 1159, हळदोण्यां 998 आनी बाणावलेचे 907 अर्ज अडकून पडल्यात. 16,639 टाकयो वांटपाक 3,08,10,000 इतलो भौशीक बांदकाम खात्याक खर्च येतलो. पणजेच्यान आमचो ज्येश्ठ खबराकार राकेश कांदोळकार. वास्को रेल्वे सुरक्षा दल कार्यालयाक लागून आशिल्लो रेल्वे क्वार्टर फोडून चोरांनी टीव्ही, गॅस सिलिंडर आनी हेर सामानूय फारायलें. रेल्वे पुलावेलो सीसीटीव्ही कॅमेरा चालू आसल्यार ह्या चोरांची वळख पटपाची. फाटले 4 म्हयने बंद आशिल्लो हो कॅमेरा चालू करपाक रेल्वेन कांयच करूंक ना. एन राजकुमार हे रेल्वे अधिकारी वास्को रेल्वे क्वार्टर्सान रावतात. ह्या क्वार्टर्साक लागूनच रेल्वे सुरक्षा पुलीस स्टेशन आसा. इतलें आसूनय राजकुमाराच्या फ्लॅटान चोरी जाली. चोरांनी खिळी मोडून उडयली. टीव्ही, गॅस सिलिंडर आनी हेर सामान फारायलें. हें सगळें सामान घेवन रेल्वे फ्रूट ब्रिजा वयल्यान चोर पळ्ळें. ब्रिजा वयलो हो सीसीटीव्ही कॅमेरा चालू आसल्यार तो चोर मेळपाचो. रेल्वेचो हो घाळपणा रेल्वे अधिकाऱ्यांक म्हारग पडलो. He has taken all and gone. The TV box, set-top box, and even the gas cylinders also they have not left. They have taken everything and gone. And the house was full of clothes. They have thrown it here and there. And valuables around 25,000 rupees has been lost. So this has happened in a railway colony, and the guest officers' quarters is being robbed, and then nothing can be done about it. पूण रेल्वेचो हो कॅमेरा आसा, सीसीटीव्ही फुटेज कॅमेरा, तो 3 म्हयने जाले बंद पडलेलो आसा. जर हो कॅमेरा आयज चालू आसलेलो जाल्यार एक वेळ खंय तरी केस डिटेक्ट जातली आसली. हितून रेल्वेचें नेग्लिजंटपणा आसा अशें कशें दिसता की रेल्वेचो जर हो कॅमेरा चालू आसलेलो जाल्यार आयज खूब जाणांक बऱ्याक पडपाचें. रेल्वे ही सीसीटीव्ही कॅमेरा चालू करतले काय कितें. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर सुरेंद्र मडकयकर. मोरजी, मांद्रे आनी पाळो ह्या दर्यादेगेर शेकां घालपाक सरकारान बंदी घाल्ल्यान शेकवाले चाळवल्यात. सरकारान हो निर्णय फाटीं घेवचो अशी मागणी शेकवाल्यांच्या सोसायटीन केल्या. कासांक लागून मोरजी, मांद्रे आनी पाळोळे शेकां घालपाक दिवची न्हय अशी सुचोवणी दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणान सरकाराक केल्या. पाळोले, मांद्रे आनी मोरजी दर्यादेगेर शेकां घालप ना असो निर्णय गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणान घेतिल्ल्यान 22 शेकांचेर हावळ आयला. शेक धनी कल्याण संघटनेच्या वांगड्यांनी शुक्रारा पर्यटन संचालक स्वप्नील नायकाची भेट घेवन तांच्या कानारी कागाळ घाली. हॉटेल लॉबी आमकां सोपूंक सोदता असो आरोप तांणी केला. I would say the main problem is they are saying it's beach erosion. It is not a beach erosion, but this is one way of trying to finish the shacks. This is not just the tourism department or the CRZ people involved in this. There's a big catch behind this. The hotel lobby wants to finish the shacks on the beach. In case जर आमकां तो फेवरेबल रिप्लाय मेळना, फाल्यां आमी आमचो नेक्स्ट एजिटेशन आमी करतले. जे जावन आसा आमी मोरजे आमी आमचो रस्ते बंद करपाक वावुरतले. पाळोले, मोरजी आनी मांद्रे दर्यादेगेर शेकां घालची न्ही अशी सुचोवणी गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणान केल्या अशें पर्यटन संचालक स्वप्नील नायकान सांगलें. ह्या सुचोवणेचेर निमणो निर्णय सरकार घेतले अशें नायकान सांगलें. The grievance of the shack owners society has been that the shacks have been being permitted for so many years, and why this year there has been a reduction, and what is the fate of the people who have been putting shacks. So accordingly, I think what I have been told is that the issue was raised in the assembly also by some members today, and accordingly the Minister of Science Technology has given some assurance that he would meet up with his officials as well as officials from Department of Tourism, Ministry of Tourism. भाजपाचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकारान गोंय विधानसभेतूं हो प्रश्न काडलो. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार जेसन सुवारीस आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ. आता घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसाव.